नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या गोवा टॉप 25 या बुलेटिनान हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमकां येवकार दिता। तर पळोवया आयच्यो टॉप 25 खबरो। पुलीस भरती प्रकरणात मुख्यमंत्री गुड्डुलिसांव करपाक लागला। तांणी नोकरी दिवपाची हायसा दाखोवन पुलिशेन अर्ज केल्ल्या उमेदवारांकडल्यान पयशे घेतल्यात असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामतीन केला। विधानसभा वेंचणुकेन भाजपा हारतली हे मुख्यमंत्र्याक सारखे खबर आसा आनी त्या खातीर तो भितरल्या भितर पयशे घेतिल्ल्या उमेदवारांच्यो फायली क्लियर करपाक सोदता असो आरोप दुर्गादासान केला। गरज पडल्यार फुडारांत ह्या विशीं गोवा फॉरवर्ड पक्ष पुराव्या सयत मुंबय उच्च न्यायालयान याचिका दाखल करतलो अशी शिटकावणी कामतीन दिल्या। तुमच्या मुखार येता दुसरी खबर। मये वाठारांतल्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय मेळना जाल्यार मिनाची येरादारी करपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी अखिल भारतीय शेतकार सभेचे कॉम्रेड जतीन नायक हाणें दिल्या। मयेच्या शेतकारांक न्याय मेळपाक जाय ना तर रस्त्यार येवपाक वेळ लागचो ना अशें थळाव्या लोकांनी सांगले। जतीन नायक आनी कॉम्रेड विक्टर ब्रगांझा हांच्या फुडारपणा खाला तशें निवेदन शेतकारांच्या वतीन मंगळारा दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयान जालें। गोमंतक टीव्हीचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी हालींच अरुणाचल प्रदेशाक भेट दिली। अरुणाचल प्रदेशाची राजधानी इटानगर ह्या शारांत गोंयच्या प्रमोटी IAS अधिकाऱ्यांक उण्यांत उणी 3 वर्सां तरी रावचें पडटा। हांगा आशिल्ले सचिवालय मुखार जापानीज गार्डन तशेंच हांगा आशिल्ल्या मॉनेस्ट्री विशीं नायक हाणें नियाळ घेतलो। हांगा आशिल्ल्यो जमाती आनी अरुणाचलाचे भूगोलीक म्हत्वा विशीं नायक हांणी अरुणाचल प्रदेशाचे राज्यपालाचे सचिव बॉस्को जॉर्ज हांचे कडेन भासाभासूय केली। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो रिपोर्ट। घोव बायलेच्या संबंधा विशीं केरळ उच्च न्यायालयान म्हत्वाचो निवाडो दिला। घोवा कडेन दुर्लक्ष करीत आपल्या एका इश्टा कडेन आपली घरकान्न राती उसरां मेरेन उलयताली। ह्या विशीं आपणे त्या दादल्या कडेन तिणें उलोवचें न्ही अशें कितलेशेच फावट सांगिल्ले, मात तिणें घोवाचें आयकलें ना अशें याचिकेंत म्हणलां। ह्या प्रकरणाचेर बारकायेन अभ्यास केल्या उपरांत न्यायालयान लग्न जाल्ल्या जोडप्यां मदीं बायलेन दुसऱ्या दादल्या कडेन सेगीत राती उलयत रावप समज जायना अशें म्हणलां, जाल्यार बायलेन तिचेर घोवान केल्ले आरोप न्हयकारल्यात। ह्या जोडप्यान ह्यान पयलीं 3 फावटी घटस्फोटा खातीर न्यायालयान अर्ज केल्ली। पालक फक्त भुरग्यांक शाळेंत पावपाक शकतात। दिसभर पालक शाळेंत भुरग्यां वांगडा रावपाक शकनात। शाळेंत गेल्या उपरांत भुरग्यांची जापसालदारकी ही शाळा वेवस्थापनाची आसतली। कोरोना मार्गदर्शक तत्वांक शाळेंत पाळो दिवप म्हत्वाचें आसा। ताका लागून आपली जापसालदारकी पालकांचेर फाफुडपाची शाळा वेवस्थापनाक शिक्षण संचालकांक योग्य समज दिवची अशी मागणी शिवसेनेचे राज्य मुखेली जितेश कामत हांणी केली। खायात पियात आणि मज्जा करात असो संदेश दिवपी गोंयचो नामनेचो कार्निवल फेस्टिवल 26 फेब्रुवारीक सुरू जातलो। जगभरांतल्यान लोक गोंयांत मुद्दम कार्निवल पळोवपाक येतात। फाटल्या वर्सा कार्निवल जावंक नाशिल्ल्यान ह्या वर्सा कार्निवलाक गर्दी जावपाची बरीच शक्यताय आसा। 26 तारीख लागीं पावन आयिल्ल्यान पणजे कार्निवलाच्या तयारेक नेटान सुरवात जाल्या। पळयात कांय खिणचित्रां।
स्पेशल भुरग्यांचो समाजान आस्पाव करचो असो संदेश दिवपाक अंदू कार्निवलाक 2 सुवातींनी फ्लोट घालतले अशें डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवाचो अध्यक्ष एव्हिलिनो डिसा हांणी पणजे जाल्ल्या कार्निवलाच्या बसकेन सांगले. मंगळारा ही बसका पणजे कार्निवल अध्यक्षांनी घेतिल्ली. ह्या बसकेक फ्लोटाचे वांगडी हाजीर आशिल्ले. कार्निवल महोत्सवाचो अंदूचो किंग मोमो म्हण रायचो एमिलियानो डायस हाची निवड जाल्या. गोंय पर्यटन संचालनालयाच्या कार्निवल समितीन तांची आयज किंग मोमो भुमिके खातीर निवड केल्या. किंग मोमोच्या भुमिके खातीर समिती कडेन 6 जाणांचे अर्ज आयिल्ले अशी म्हायती पर्यटन संचालक मिनिनो डिसोजा हांणी दिल्या. एमिलियानो हो पयलेच खेपे किंग मोमोची भुमिका साकारता. आपणाक ही संद मेळिल्ल्या खातीर ताणें खोस उक्तायल्या. तशेंच कोरोना महामारीच्या काळात सुरक्षीत रावात, जीण उमेदीन जगात असो संदेश हांव ह्या कार्निवलांतल्यान दितलो अशें एमिलियानोन सांगलें. कर्नाटकांतल्या शिवमोगा शारांत हर्ष ह्या तरणाट्याची आयतारा राती हत्या जाल्या. तो बजरंग दळाचो कार्यकर्तो अशें कळून आयला. सोमारा दीसभर शारांत निदर्शनां चालू आसली. ह्या प्रकरणात 3 अटक केल्या. कर्नाटकाचे गृहमंत्री आरागा ज्ञानेंद्र हांणी सांगले, हिजाब वादा कडेन ही घडणूक संबंदीत ना, पूण आमकां कसलोय निष्कर्श काडटना तपासांतल्यान कितें भायर सरता ताची वाट पळोवपाक जाय. दोगूय दुबावीत थळावे आसात. इतल्या मजगती केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे हांणी घडणुकेची NIA तपास करपाची मागणी केल्या. भाजपा आमदार रेणुकाचार्यान ही घडणूक हिजाबाक लागून घडिल्ल्याचें सांगलां. देशभरांतल्यान वरिश्ठ भाजपा फुडाऱ्यांनी हे घडणुकेचो निशेध केला. पणजे कुजिरा शाळेन नवे ट्रॅफिक कायदे लागू जाल्यात. BSNL पार्किंग आणि नवे पार्किंग अशे शाळेच्या विद्यार्थ्यां खातीर पार्किंगाक वेगवेगळ्यो सुवातो उपलब्ध करून दिल्यात. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षते खातीर ह्यो नव्यो सुविधा शाळेच्या मुख्य अध्यापकाची तशेंच कचेरीची परवानगी घेवन पार्किंग कायदो लागू केला. भुरगीं आनी पालक हो कायदो पाळटली असो विश्वास येरादारी पुलिसान उक्तायला. बांबोळी मान सोपचार संस्थेन 45 दुयेंती मजत कामगारांची नेमणूक केल्या. तातूंतले 87% उमेदवार 70 तालुक्यांतले आसात. तशेंच ह्यो नेमणुको बेकायदेशीर आसात असो दावो दोगा तरणाट्यांनी केला. ही पुराय प्रक्रिया रद्द करची अशी मागणी ताणें मुंबय उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्या. तिची दखल घेवन खंडपीठान नेमिल्ल्या सगळ्या 45 उमेदवारां आनी हेर कांय जाणांक नोटीस धाडल्या. सोमारा दिसा रामनाथी वाठारांतल्या रामनाथ देवाचो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या उत्सवाच्या दिसा पयली देवाची पालखी आख्या वाठारांत भोंवडायली. उपरांत देव रामनाथ, श्री सातेरी, श्री कामाक्षी ह्या तिनूय देवाक सांगोडान बसोवन तळ्याक भोंवताडे मारता. ह्या सांगोडाक खूब गर्दी आसता. देवाचो सांगोड पळोवपाक पयशिल्ल्यान देवाचे भक्त येतात. हो सांगोड रातच्या 9 ते 10:30 वरां मेरेन म्हळ्यार सुमार 1.5 वरां चल्लो. पळयात कांय खिणचिंत्रां.
कोरोनाचे प्रमाण उणें जाल्ल्यान आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 5% परस सकयल आयलां. सोमारा कोरोना दुयेंतींक कोणाकूच मरण आयिल्लें ना. आयतारा कोरोनाचे 49 नवे दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 40 दुयेंती बरे जाले. आयतारा 1179 चाचण्या उपरांत 49 दुयेंती मेळिल्ल्यान दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 4.6% पावलां. आतां मेरेन गोंयांत कोरोनाचे 2,44,762 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 2,40,391 दुयेंती बरे जाल्यात. सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो देंवन तो 579 पावला. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.21% आसा. सोमारा उपचारा खातीर फक्त एक दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाल्लो. मडगांवांत एका 4 चाकी गाडयेक उजो लागलो. गाडी आख्खी लासून गोबोर जाली. सांजे 7:30 मडगांव सकयल्या बाजारांत मुखेल रस्त्यार ह्या गाडयेक उजो लागलो. ह्या उज्यान इंडिका गाडी पुराय काबार जाली. गॅबी फर्नांडीस हो गाडयेचो धनी साल्वार जालो. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी पुराय यत्न करून पासून गाडी पुरायपणान काबार जाली. उजो पालोवपाक एका बंबाचो उपेग जालो. म्हापशा गिरी महामार्गार सोमारा राती एकाच वांगडा 4 गाडयांचो अपघात जालो. अपघातान गाडयांचे बरेच लुकसाण जाले. कोट्यांनी रुपया मोडून बांदिल्ल्या ह्या महामार्गार अजूनय लायटी घातिल्ल्यो ना. तिकलो पंपा कडेन हो अपघात जालो. एका मिनी पिकअपचेर एका फाटल्यान 3 गाडयो आपटल्यो. ह्या रस्त्याचेर बेगोबेग लायटी घालपाची मागणी लोक करतात. साळ न्हंयचे अशास्त्रीय पद्दतीन गाळ काडपाचे सरकाराच्या कामाचेर न्हंयच्या धडेवयल्या गांवांतले नुस्तेकार आनी हेरांनी हरकत घेतल्या. हे गाळ काडपाचें काम कितलेशेच नुस्तेकारांचो वेवसाय काबार करतलो असो भंय मोबर कळशेच्या कांय नुस्तेकारांनी उक्तायला. करमण्या साळ न्हंयेंत भोंवडी मारून नुस्तेकारांनी गाळ काडपाक वापरतात ती पद्दत अशास्त्रीय आसा अशें दाखोवन दिलां. हो विशय आनीक खोलायेन कळपाक गोमंतक टीव्हीचो रिपोर्टर गौरांग हांचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. साळावलेंत उदका पुरवण 23 आनी 24 तारखेर निर्बंधीत आसतली. साळावली उदका पुरवण येवजण्यांच्यो शेळपे जलाशयाच्या मुखेल गेटीची ताकतिकेची दुरुस्ती तशेंच शेळपे जलाशया लागीं नव्या सांगे जलवाहिनीची अंतर्गत जोडणी ही कामां 23 फेब्रुवारी दिसा सकाळी 9 ते राती 9 ह्या वेळान करतले. देखून 23 आनी 24 फेब्रुवारी ह्या दिसा सांगे, केपें, साश्टी आनी मुरगांव तालुक्यांनी साळावयल्यान जावपी उदका पुरवण निर्बंधीत आसतली अशें साबांका उदका पुरवण खातें 22च्या कार्यकर्ती अभियंत्यांनी कळीत केलां. मोपा विमानतळा कडेन वचपी रस्तो करपाक बेकायदेशीरपणान जमनी घेवन झाडां कापणी चालू केल्या. वारखंड पंचायतीन हस्तक्षेप करून हो वावर थांबोवचो अशी मागणी करीत शेतकारांनी काल मोर्चा काडलो. मात पंचायतीन कोणूच नासलो. सचिव जापो दिवंक शकलो ना. त्या रस्त्या विशीं पंचायती कडेन कागदां लेगीत ना अशें सचिवान सांगलें.
अभिव्यक्ती पणजे या संघटनेन गोंय राज्य जैवविविधतायेच्या पालवान संवसारीक जैवविविधताय दिसाच्या निमतान जैवविविधताये विशीं जागृताय निर्माण करपाक सर्तींचें आयोजन केल्लें. ह्यो सर्ती ऑनलायन मोडा वरवीं घेवपांत आयिल्ल्यो. ह्या सर्तींत देशांतल्या 18 राज्यांतल्या आनी एक केंद्र शासीत प्रदेशांतल्यान सर्तकांनी वांटो घेतिल्लो. तशेंच जगभरांतल्यान 20 देशांच्या लोकांनी ह्या सर्तींतल्यान सर्तकांच्या निर्मणीची चुस्तूय केल्ली. ₹950 कोटी रुपयांच्या गोरवांच्या खावड घोटाळो प्रकरणांत बिहाराचे आदले मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादवाक दोशी थारायला. तांकां 5 वर्सांची बंदखण आनी 60 लाखांचो दंड फर्मायला. विशेष सीबीआय न्यायालयान 16 फेब्रुवारीक आरजेडीचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हांच्या सयत 75 आरोप्यांक दोशी थारायले. त्याच वांगडा 24 जाणांची निर्दोष मुक्तताय केल्ली. जानेवारींत NSUआयच्या विद्यार्थ्यांचेर जाल्ल्या लाठीचार्ज प्रकरणाची चवकशी करपाचो आदेश मानव अधिकार आयोगान उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षकांक दिवन 2 मार्च 2022 पयलीं अहवाल सादर करपाक सांगला. 8 जानेवारी 2022 ह्या दिसा NSUआयचे विद्यार्थी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां मेळपाक पणजेच्या चर्च स्क्वेअरा कडल्या तांच्या शासकीय बंगल्यार वताले तेन्ना थंय पयलींच तैनात आशिल्ल्या पुलीस हवालदारांनी विद्यार्थ्यांचेर लाठीचार्ज केल्ल्यान NSUआयचे अध्यक्ष नौशाद चौधरी हांणी पुलीस आनी मानव अधिकार आयोगा कडेन तक्रार केल्ली. कोयराचो विलो लावपी 5 TPD कुवतीचे 2 बायो मिथेशन प्रकल्पाक मंजुरी मेळूंक नाशिल्ल्यान मडगांव SGPDA मार्केटान कोयराचो प्रश्न उप्रासला. सरकारा कडल्यान मंजुरी मेळ्ळ्या उपरांत हे प्रकल्प चालीक लायतले अशें ह्यान पयलीं थारिल्ले. मात त्या उपरांत ह्या विशीं कांयच करूंक नाशिल्ल्यान प्रकल्पाचें काम जावंक ना. सोनसड्या वयलो कोयराचो विलो लावपा खातीर हे दोनूय प्रकल्प चालीक लागप खूब गरजेचे आसात. तशेंच प्रकल्पाच्या कोयराचेर प्रक्रिया करून तातूंतल्यान वीज निर्मिती करपाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. बहुतेक मतदारसंघांनी वेंचणूक तटीची जाल्ल्यान पोस्टल मतदानाचे मोल वाडला. ह्या खेपे प्रत्यक्ष मतदान जाल्ले आसले तरी पोस्टल मतदानाक लागून आरोप प्रत्यारोप सुरू आसात. मेळिल्ल्या आंकड्यावारी प्रमाण गोंयांत 41,135 मतदार पोस्टल पद्दतीन मतदानाचो हक्क बाजयतले. म्हापशा जिल्हा हॉस्पिटला सामकार उक्ताड्यार गटर व्हांवपाक लागला. त्या खातीर हॉस्पिटलांत येवपी लोकांच्या भलायकेची समस्या उप्रासूंक शकता असो हुस्को समाज वावुरपी संजय बर्डे हांणी व्यक्त केला. हॉस्पिटलाच्या वाठारांत आशिल्ल्या रस्त्याक फोंडकुलां पडल्यात. तशेंच हॉस्पिटला वयल्या माळ्या वयले वॉटर प्युरिफिकेशनाचे काम हलक्या दर्जाचें केलां असोय आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. ह्या विशयाची भलायकी खात्याचे सचिवान नोंद घेवन जाता तितल्या बेगीन ही समस्या सुटावी करची अशी मागणी तांणी केल्या.
कळंगूटकरांचो राखणो देव बाबरेश्वराची जात्रा सोमारा सुरू जाली। ही केळ्यांची जात्रा म्हूण गोंयभर फामाद आसा। लोकांक आकर्षित करपा सारकी गजाल म्हळ्यार पुराय देवूळ केळ्यांच्या घडांनी सजयतात। जाणकारांच्या म्हणण्या प्रमाण देव बाबरेश्वर हो म्हापशेच्या देव बोडगेश्वराचोच भाव। ह्या जात्रेक केळ्यांचो घड देवाक दिल्यार मनांतल्यान मागिल्ल्यो सगळ्यो इत्सा पुराय जातात अशें मानतात। देखून पेडणेच्या पोताक सावन काणकोण मेरेनचे लोक भावार्थान बाबरेश्वराच्या पांयाकडेन मुजरत येतात। तर हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमचो निरोप घेता। फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।